म्हादय लवादान निमणे दिलो आपलो निर्णय। कर्नाटकाक दिली परवानगी फकत 3.9 टीएमसी उदक मलप्रभा न्हंयेत व्हरपाची, ते बी फकत पिवपा खातीर, शेतां शिंपपा खातीर न्ही। देवळां, धर्मीक थळां, ब्युटी पार्लर आनी स्पांनी बायलांचो लैंगीक छळ जाता काय ना ताची चौकशी करपा खातीर समित्यो नेमपाचो बायलां आयोगाचो आदेश। सगळ्या हॉस्पिटलांचे कपडे धुवपाक एकाच लॉन्ड्री कंत्राट दिवपाच्या निर्णयात कसलीच भानगड ना, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो दावो। 70 तालुक्यातल्या सुर्ला गांवची बार्रां कायमची बंद करपाची मागणी घेवन गांवकारांनी व्हेलो उत्तर जिल्लोधिकाऱ्याचेर मोर्चो। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 8 वर्सां उपरांत मंगळारा म्हादय लवादान म्हादय उदक घुंवडावपाचेर आपलो निर्णय दिलो। कर्नाटकाक म्हादयचे उदक मलप्रभा न्हंयत व्हरपाक जाय आशिल्ले 7.56 टीएमसी उदक, पूण लवादान दिल्ले उदक 3.9 टीएमसी उदक, तेय बी फकत पिवपाच्या उदका खातीर, शेतां शिंपपा खातीर न्हय। लवादान म्हादयचे 13.6 टीएमसी उदक वापरपाची मेकळी कर्नाटकाक दिल्या खरी, पूण बाकीचे उदक म्हादयच्या पात्रांतच वापरपाचे। न्यायमूर्ती जे.एम. पांचाळान दिल्लो हो निर्णय वट्ट 12 खंडाचो आणि 2711 पानांचो आसा। गोंय वा कर्नाटकान ताचो पुराय अभ्यास केलो ना, पूण आमकां मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण निर्णय आसा तो असो। कर्नाटकान म्हादयचे 35 टीएमसी उदक वळोवन मलप्रभा न्हंयेत व्हरपाक मागिल्ले, पूण लवादान तांकां सगळेच उदक व्हरपाक दिलें ना, ते फकत 13.5 टीएमसी उदक, तातूंतले फकत 3.9 टीएमसी उदक मलप्रभा न्हंयेत वळोवपाक परवानगी दिल्या, पूण फकत पिवपाचें उदक म्हणून, शेतां शिंपपा खातीर न्हय। ते भायर 1.5 टीएमसी उदक म्हादयचेच न्हंयेत वापरपाक दिला, खासा करून कणकुंबी आनी नर्सेच्या गांवाक पिवपा खातीर। ते भायर वीज तयार करपा खातीर म्हादयच्याच पात्रांत विजेचो प्रकल्प उबारपाक 8.2 टीएमसी उदक वापरपाक परवानगी दिल्या। भारताचो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी हो गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आशिल्लो तेन्ना सावन ही केस लवादा मुखार झगडत आसात। तो सांगता ते प्रमाण कर्नाटकाक बेठ्ठेच म्हादयचें उदक घुंवडावपाक मेळचें ना, ते खातीर नवो पीडीआर तयार करचो पडटलो आनी सगळ्यो परवानग्यो घेवच्यो पडटल्यो। Now the tribunal has completely accepted Goa's case fully. Okay. The state of Karnataka has been allocated only 5.4 TMC of water, Off to drink, yes. which also includes 1.5 TMC of water for in-basin consumptive use, Okay. for which the state of Goa never had any objection. Yes. So the total diversion allowed to the state of Karnataka is only 3.9 TMC of water. That too for drinking purpose. Now, no water has been allocated for irrigation purpose, Okay. which was the major objection of Goa, which has been upheld. Correct. So this has culminated into nothing but a major victory for the state of Goa. The minimal diversion is also not an absolute relief granted to the state of Karnataka, because the injunction of the tribunal dated 17th April 2014 has been continued against Karnataka. Okay. And Karnataka has been asked to prepare a revised DPR for this consumptive use within the basin and for diversion, Okay. and take permission under clause 9. Then there are conditions which are laid down around 4-5. Only if they fulfill those conditions, they can divert the water. Contempt of court and all, whatever was filed. That we are filing before the tribunal. म्हादय बचाव अभियानाचो सेक्रेटरी आणि पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान म्हादयचेर सगळ्यात पयलीं आवाज काडिल्लो आणि सरकाराकय जागृत केल्ले। ताच्या मतान आता गोंय सरकारान आणखीनय सादूर रावपाक जाय। कर्नाटक जरी सांगत आसा की आपलो ह्या संदर्भात जय जालो, तरी एक विसरूंक जायना जी मुख्य म्हादय न्हंय आसा त्या म्हादय न्हंयक लवादान अजिबात ह्या विशया खातीर त्याची वाटणी केल्ली ना। हे गोंयच्या खातीर एक दिलासादायक चिन्ह आसा। कर्नाटक सरकारान ह्या संदर्भात केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय कडल्यान ज्यो नाहरकत दाखले जे आसा ते घेतल्या उपरांतूच ह्या प्रकल्पाचे जे कामकाज आसा ते फुडें व्हरपाक तांकां मेळटलें। ह्या अभयारण्याक जर व्याघ्र क्षेत्राचो दर्जो दिल्लो जाल्यार निश्चितपणान आमची जी मागणी आसा ती मागणी मान्य जातली आसली, कारण एखाद्या व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांतल्यान उदक वळोवपाक सहसा मान्यता मेळना। महाराष्ट्राचे कर्तव्य ना। महाराष्ट्राक 1.56 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते विर्डी धरणांतल्यान वापरपाक लवादान अनुमती दिल्ली आसा। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार धरून पुराय गोंय सरकारान म्हादय लवादान दिल्ल्या निर्णयाक येवकार दिला।
पूण विरोधी पक्ष काँग्रेस म्हणटा हो निर्णय गोंयच्या पर्यावरणाक बादतलो. म्हादय बचाव अभियान तर म्हणटा हो निर्णय म्हटल्यार धोक्याची घांट. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान अमेरिकेच्यान ट्वीट करून म्हादयची केस लवादा मुखार झगडपी सगळ्या वकिलांक परबी दिल्यात. तशेंच लवादाच्या निर्णयान गोंयांक न्याय मेळ्ळा अशेंय म्हटलां. मात विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीक तशें दिसना. तो गोंयचो इंट्रस्ट परस मनोहर पर्रीकाराच्या लेटराचो इंट्रस्ट. तेजे नंतर अमित शाह हाणें मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेंतल्यान कितें सादलें एक्चुअली तें आजुनूय तेणें केलें ना, ओपन केलें ना. त्याच बरोबर आमी एक्झॅक्टली कितें मागताले तेंय ह्या गव्हर्मेंटान ओपन केल्लें ना. म्हाजे कोतान हें आमी ती कोर्ट ऑर्डर खूब लांब आसा, आमचे लिगल टीम सगळे स्टडी करता. पूण फेस व्हॅल्यूचेर जर ती पळयली जाल्यार गोंयचे खातीर ही लुकसाणकारीक आसा. गोंयचे इंट्रस्ट हांगा जाय तसो प्रोटेक्ट जाल्लो ना. लॉंग रनाक हेजो इम्पॅक्ट खूब गोंयांक जातलो. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातलें आनी ज्या तरेन गोंयच्या टिमीन पयशांचो वापर गोंयच्या टॅक्सपेयरांचो जो पयसो काबार केला त्या प्रमाणे तेणी जस्टीस आमकां दिल्ली ना. पक्ष म्हणटा की गोंयच्या खातीर ही एक धोक्याची घंटा आसा आनीक जी परमिशन घेवपाची जी कंडिशन घातल्या कर्नाटका सरकाराक, म्हाका दिसता गोंयाच्या सरकारान खूब अलर्ट रावपाची गरज आसा. जेन्ना ती सगळी एनवायरमेंटल क्लियरन्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागली आनी ती जर मेळ्ळी जाल्यार येदो व्हडलो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन थंय जातलो, तेजें लुकसाण खूब व्हडलें जातलें. म्हादय बचाव अभियानाचो सेक्रेटरी आणि पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकराच्या मतान तर पयलीं महाराष्ट्र आणि आता कर्नाटकाक म्हादयचें उदक वळोवपाक दिवप गोंयच्या पर्यावरणाक सामकें मारक. ताच्या मतान गोंय सरकारान लवादा मुखार फेर याचिका घालपाक जाय. जी डायवर्शनां अलाउड केल्ली आसा ती गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक धोक्याची घंटा आसा. गोंय सरकारान गोंयचें अस्तित्व उदकाचे मागणी जी आसा ती एकंदर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पुनर याचिका दाखल करूंक मेळटा काय लवादा कडेन जाल्यार तो विचार करपाक जाय. हो विशय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पुराय तरेन यशस्वी जाल्ले ना. एकंदर लवादा कडेन वचप हो गोंय सरकारचो तसो चुकीचो निर्णय आसलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि केरी सत्तरीच्यान महेश गोवेकार. सनातन संस्थेचेर बंदी घालची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. महाराष्ट्राच्या एटीएसान घातपाताची शक्यताय लक्षात घेऊन कांय दिसा पयलीं कारवाय केल्ली. हातूंत सनातन संस्थेकडे संबंध आशिल्ल्या दोगांक धरले तेन्ना तांचे कडेन देशी बनावटीचे बॉम्ब मेळिल्ले. हे संस्थेचे मुखेल कार्यालय फोंड्या बानोडे आसा. महाराष्ट्राच्या एटीएसान नाला सोपारा, पालघरच्यान वैभव राऊत, शरद कलास्कराक आणि पुणेच्यान सुधनव गोंदळेकराक धरिल्ले. राती कडेन केल्ल्या कारवायेत त्यांच्या कडल्यान सुमार 20 देशी बॉम्ब तयार करपाक पुराय जातले इतले साहित्य जप्त केल्ले. 4 दिसां पयलीं केल्ल्या ह्या कारवायेत मुंबय, पुणे, सातारा, सोलापुरात स्वतंत्र दीस तशेंच ईदाक घातपात घडोवन हाडपाचो यत्न उधळून लायलो. सनातन पडे हा ते गोंयांत तेजे तेगे एक्टिविटीचे आतां इरिस्पेक्ट ऑफ दीस तेजी इन्क्वायरी जायन आनी तेगे लिंकींग जायन तेगे बॉडी लिंकींग जायन ते मर्डरान बी लिंकींग जायन म्हाका दिसता गव्हर्मेंट शूड टेक स्टेप्स टू बेन. सनातन संस्थे कडेन संबंध आशिल्ल्या कांय जाणांची नांवांय रेजिनाल्डान मडकयचो आमदार आनी मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या कानार घातल्यात. PWD मिनिस्टर सोपना कित्याक PWD मिनिस्टर पडे हा तो गोंयांत रावन येयलो मनीस. गोंयांत रावन येयलो मनशान एक धर्माचो लोकांक रेस्पेक्ट दिवपाक तो जाणा कितें तें आनी एक मनशाक ह्युमन बिंग एक मनीसपण म्हणलो कितें तें तो जाणा. म्हाका दिसता तें सोपना हें आनी हें जो तर खरें सारकें जाता कित्याक जायत पाट जालो हा सगळ्या प्रेसान येता आनी खंय तरी लिंकींग जायत आहा दॅट ही शूड टेक करेक्टीव स्टेप्स. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांची धजा मारपी वक्तव्याचेर राणीन दिल्ले स्पश्टीकरण ताका सारकें लागलें ना असो आदलो मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सार्दिनान सांगलें. पूण तो उपरांत म्हणटा राणीन ताचें स्पश्टीकरण दिलां.
पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयकार लंडनाक वतात आणि थंय संडास धुतात अशें म्हणपी राणेचेर दिसान दीस चडूच गोंयकार तुटून पडल्यात. जगभरांतल्यान सोशल मिडियाचेर लोकांनी टिकेची जोड उडयल्या. राणेन एक्सप्लेनेशन दिल मरे आपण कित्या म्हणून आयज मरे पयलीं संडेचो बातल मरे आय डिडंट लायक इट बट दॅट्स ऑल यू सी ही हॅज स्पोकन इन द हाऊस सो ताणें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलां आपण कित्या म्हणलें सो एज फार एज आय एम कन्सर्न आय डिडंट लायक दॅट स्टेटमेंट. येरादारीचें नियोजन सारकें करूंक नाशिल्ल्यान सार्दिनान सरकाराचेर फार पेटयलो. तशेंच रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून अपघात जातात अशेंय तो म्हणटा. So it is very unfortunate that this government is sick and sleeping. You can imagine the plight of the commuters. For them is a nightmare. The plight of the tourists who have to catch the flight. Last few days I have come to know that many people could not catch the flight because they were late. There should have been police at every junction, but you don't see them there. Last 2-3 days, I have seen whilst coming down at Kortani, police stopping the cars and checking the drivers for their alcohol content. Can you imagine? It's a good job, but don't do it there. And I want to tell this government, if they cannot manage, at least ask the army to put people on these junctions so that people don't suffer. 2 days back I saw in Dona Paula, 2 buffaloes dead in the morning. I don't know whether they collided with a car or a bus or a truck or a motorcycle. You can imagine the plight of the motorcyclist if he dashes against an animal. Especially at night, when a vehicle comes in the opposite direction, you can't see anything. So I request this government to collect all these animals who have no owner and send them to Kopade farm. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बालांच्या छळा संदर्भात केशींची तपासणी करपा खातीर सगळ्या संस्थांनी वेगळी समिती स्थापन करची अशें बायला आयोगान परतून एकदा सांगले. हातूंत ब्युटी पार्लर आनी स्पा, देवळां तशेंच बाकीच्या धार्मीक स्थळांचो आस्पाव आसा. बायलांचो लैंगीक छळ जाता ताची चवकशी करपा खातीर समिती नेमप हें आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सक्तीचें जाला. तांच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण हे समितीन बायलांक संरक्षण दिवपा खातीर वावुरपाक जाय. पूण अजूनय कांय जाणांनी ही समिती नेमूंक ना. It was made by the Supreme Court in the year 1997. From 97 to now 20 years. And in 2013, the act was enacted. But in spite of 5 years lapse, we still find that certain organizations, certain offices do not have the internal committee which is prescribed by the law. All the organizations are bound to have the internal committee, which are not there. Certain offices, as well as the controversy is about these things, the spas and the beauty parlors and now the shrines. Are they covered under this act or they are not? The commission wants to direct them and report to the commission by 30th September now 2018. The formation of the committee. So accordingly we have to get the reply. Maybe some reply will be for, adding the Mazni to whatever women and then forming the internal committee, whatever that they will be acting upon. But it has to be formed. कामाच्या सुवातेर जावपी बायलांच्या छळणुकेचेर जागृकता करपा खातीर कार्यशाळा घेतले अशेंय ती म्हणटा. So now immediately on the 18th of this month, 18th we are having a workshop on
the harassment of women at workplace. There will be 3 speakers, 1 doctor, 1 lawyer, and 1 police officer will speak about the rights of women in the IPC, under IPC. That is a different issue. But basically there will be 2 persons who will speak about the legal aspects and the medical aspects of it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फॉर्मेलिन आशिल्ल्या नुस्त्याच्या तपासणे विशीं सरकार गंभीर ना. ताका लागून फॉर्मेलिन आशिल्लें नुस्तें बाजारात अजूनय येता असो आरोप आम आदमी पार्टीच्या दक्षिण गोंय समितीन केला. फॉर्मेलिनाचो विशय कांय जाण नवे पद्दतीन मांडपाक लागल्यात. गोंयान फॉर्मेलिनाक लागून कॅन्सराच्यो केशी वाडल्यो काय कितें असो दुबाव तांणी उक्तायला. कारण नुस्त्याचे भितर फॉर्मालिन हे इश्यू अजून आसा आनी एफडीएन रेड मारून खुबशे दीस जाले पूण अजून पर्यंत कांय जायना. अजून पर्यंत ते फॉर्मालिन घातिल्लें नुस्तें येता. फॉर्मालिन इतलें वायट की मनशान खालें जाल्यार मनशाक कॅन्सर जाता. ताका स्लो पॉयझनिंग म्हणटात. सो तुमी जें हें फॉर्मालिन आमकां खावपाक दितात, इज इट अटेम्प्ट टू मर्डर काय कितें हें? सो हाज्या खातीर आमी पळयलां की कॅन्सराचे सगळे लोक जाता. आज खंय मुंबय रिकॉर्ड मेळ्ळा की गोंयकारां मदीं 59% मुंबय ज्यो केसी आसा त्यो गोंयकाराच्यो आसा आनी तांकां खंय कॅन्सर जाला. सो हें कित्या खातीर? हें फॉर्मालिना खातीर. सो होय रिपोर्ट तुमी पळोवपा जाय. सो ह्या खातीर एक बरी चवकशी जावपा जाय. सरकारान एक कितें तरी कमिशन करपा जाय. आनी हे सरकारान जे असेंब्लीन सांगलोलें, आय विल पुट ऑल मेकॅनिझम इन प्लेस बिफोर लिफ्टिंग द बॅन. आज आम आदमी विचार घालता, होच तो मेकॅनिझम तुमचो, हेंच तें तुमचें बरेपण नुस्त्या खातीर. आयज सरकाराक लोकांची भलायकेचें कांयच पडोन गेलें ना. लोक मेल्यार सुद्दां जातात म्हाका दिसता, आनी लोक मरतात. अशें आनीक स्कीम देखून काडपाची म्हाका दिसता तेंची आयडिया कशी आसतली. फॉर्मालिनाचेर मेल्ल्यार मनशाक ही स्कीम म्हणून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. गोवा मायल्स ॲपाचे हालींच उक्तावण जाल्ले, पूण उक्तावण जाले उपरांत ह्या ॲपाक लागून बोवाळ जाल्लो. दाबोळे विमानतळार कांय जाणांनी आंदोलनूय केल्ले. तशेंच 100 टॅक्सीकार ॲपांतल्यान भायर सरिल्ले. पूण आतां ह्या 100 टॅक्सीकारांक परत ॲप टॅक्सी सेवेंत भितर सरपाक जाय. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हस्तुकी हालींच ॲप बेस्ड टॅक्सी ॲपाचे उक्तावण जाल्ले. टॅक्सीकार चड पयशे घेतात अश्यो साबार कागाळी आयले उपरांत सरकाराच्या फुडारपणान सुरू जाल्ले हे देशांतले पयलेच ॲप बेस्ड टॅक्सी ॲप. टॅक्सी येरादारीचेर नदर दवरपाक सरकारान घेतिल्ल्या फुडारपणाक लागून कांय टॅक्सीकारांनी बोवाळ केल्लो. कांय जाण राजकी गॉडफादराच्या आदारान उबर आनी ओला सारख्या टॅक्सी सेवा दिवपाच्या सरकाराच्या यत्नाक आडखळी हाडपाचो यत्न करतात. बिलां काडले जी आसा आनी तांकां जो हिशोब दाखयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले की बाबा आमचे कडेन ही मिस्टेक जाली आतां आनी मनोज पयलीं तूं लीड घेतलो आनी म्हाका दिसता की आतांय तुवें लीड घेवपाची आनी ते कितें आहा तें मातशें हें करपाचें. सो हांव GTDC कडेन एक हायली कन्विनियन्स करता. जे आयज काल जे DTDC स्टेटमेंट दिला 200 आउट ऑफ 90 जे तेंच्यांनी हें केल्या. सो आयज हे म्हाजे कडेन पावले आनी जेतूर थोडे भुरगे जे काही अंडर द पर्दा म्हणटा तसो आहा. सो ते म्हाका सांगता की आमी एम हायली सॉरी. सो हांव हे सगळे हेंच्या कडेन हें करून ते हांव एक हायली GTDC कडेन रिक्वेस्ट करता की म्हाजो हो तेंच्यांनी एक अपॉइंटमेंट दिवचो आनी म्हाजे जे हें आसा ते मातशें सॉर्ट आउट करून हें कितें आहा तें काबार करता. जे आयज काल जे DTDC स्टेटमेंट दिला 200 आउट ऑफ 90 जे तेंच्यांनी हें केल्या. सो आयज हे म्हाजे कडेन पावले आनी जेतूर थोडे भुरगे जे काही अंडर द पर्दा म्हणटा तसो आहा. सो ते म्हाका सांगता की आमी एम हायली सॉरी. सो हांव हे सगळे हेंच्या कडेन हें करून ते हांव एक हायली GTDC कडेन रिक्वेस्ट करता की म्हाजो हो तेंच्यांनी एक अपॉइंटमेंट दिवचो आनी म्हाजे जे हें आसा ते मातशें सॉर्ट आउट करून हें कितें आहा तें काबार करचें. भुरगे आमचे कडेन येयले की बाबा कितें तरी बरें करया म्हणून. पूण हांवें कोणाक कमिटमेंट हें करूंक ना की हांव तें कावंटर हाडटलो. हांवें कितें सांगलें एज पर कन्विन्स एज पर GTDC गायडलायन्स हांव कितें ना कितें करतलो ना तांकां थंय हें करपाक म्हणजे एक कावंटर चालू करपाक लायतलो कितें. सो इन दॅट केस सपोज हे जर सांगता 3600 जावं 4100 जे घेतल्या ते म्हाजे कांय भुरग्यांनी 7 म्हयन्याचे फी दिल्या ते 3500 आनी 100 रुपया रजिस्ट्रेशन आनी कांय भुरग्यांनी 8 म्हयन्याचे फी दिल्या. सो सुमार 1 वर्स जालें हो युनियन हांवें फॉर्म केला. बिहायंड माय बॅक संडे दिसा दनपारां मिटींग घेतली, सगळ्यांक आपयलें हेंच्यांनी आनी हें एलिगेशन हेंच्यांनी म्हाजेर घातलें की हांवें तांकां कमिटमेंट केला जो ही फीज घेतल्या. ही फीज जावं
हांवें आयज म्हाज्या पॉकेटान दवरूंक फीस घेवंक ना. हांवें कांय पयशे अशे म्हणले की हांगसर वच थंय वच आनी ऑलमोस्ट 9 म्हयने जाले हांव हेका ट्राय करता फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी सेकंड ऑफ ऑल जे आयज हे भुरगे म्हणटा पळय की कावंटराक हांवें हेंकां कमिटमेंट केलें. कमिटमेंट करपाक 3600 आनी 4100 कोण आयच्या डेटीन कावंटर दिवपाक पळयना फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी सेकंड ऑफ ऑल हे जर आयज जर ह्या जर एपाचो रेट जर बरो आसलो फॉर एक्झाम्पल आतां पेंजी 920 रुपया आनी हे जर हांकां 700 रुपया मेळलेले हे आनी खंय वयचे नासले गपचूप भाडें मारताले आसले कोणाक खंयच्या बसून नासले. पूण हे जे आयज एलिगेशन घालता ते हे सारकें न्हू म्हाज्या हिशोबान. मजगती ह्या ॲपाक लागून बांद्रेच्या टॅक्सीकारांनी थळाव्या आमदाराच्या सांगातान कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोची भेट घेतली. आय विल सीट विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी म्हाका दिसता म्हाका पाठिंबा दिवपाक गोंयचे 30 आमदार म्हाज्या वांगडा येतले इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन पीपल. GTDCन हो ॲप चालू केल्लो आहा. GTDC MLA निलेश काब्राल चेअरमॅन निलेश काब्राल तेजे कडेन आमी उलयतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी कळंगुटेच्यान संदीप कामोलकार. कसलो घोटाळो अशी प्रतिक्रिया भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. लॉन्ड्रीच्या निविदा प्रक्रियेत जाल्ल्या घोटाळ्याच्या विशयाचेर राणेक प्रस्न विचारिल्लो. नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाच्या तपासणेविशीं तो उलयलो. पळया पुराय बातमी. स्कॅम कसलो स्कॅम? स्कॅम हो शब्द फेसबुकार रोज येता. कसलो स्कॅम आता? टेंडरींग सगळं सारकें जाल्लें आसा. फायनान्स डिपार्टमेंटान स्क्रुटनी केल्ली आसा. भायर तुमी दिवपाक गेल्यार कपडे 28 रुपया आमकां गावतले पयलीं. आमचे कडेन रेकॉर्ड आहा. आमकां टर्न की बेसीस जर करूंक जाय तर आमकां एक स्टँडर्ड प्रायस एक कोटेशन एक आमी घालून ते सगळे सेंट्रलायज केल्ले आसा. आतां म्हाका एक सांगा तुमी जर स्कॅम आहा ते जे कोण म्हणटा स्कॅम आहा तांकां वचून सोदून दी स्कॅम खंय आहा तें. आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना. आयज जाल्यार कितें संवय जाल्या लोकांक कितेंय घालप सोशल मिडियाचेर कितेंय स्कॅम म्हणप. कसलो स्कॅम आनी कितें तुमकां दिसना की तुमचे जर कोण रिलेटीव जर गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्यार योग्य तरेचे धुवलेले लॉन्ड्री जाय तुमकां एक दीस मिडियाक मुद्दम व्हरता हांव. तुमी आशिल्ले न्ही आमची सुरवात जेन्ना जाल्ली रक्ताचे भरलेले हे लॉन्ड्री बेडशीट्स ह्यो सगळे नवे तरेन फुडें व्हरपाक म्हणून सेंट्रलायज करचे पडटा. आयज DHS आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी बाकीचे आमचे जे हॉस्पिटल्स जे आहा जे बेडीड हॉस्पिटल्स आहा हे सगळे सेंट्रलायज करून आमी एक सेंट्रल लोगो करपाक थरयला. FDA is doing an excellent job on checking every truck that comes into the state of Goa. Now in a truck there are multiple that chock-a-block it is the containers that are there with fish. It is not practically possible to check every fish. Randomly we take the container out and from there the fish is taken out and that is tested by FSSAI recognized kit. Okay, now we have to believe some methodology, so we are doing it. So whatever the trucks are coming into the state of Goa, every truck is being checked. 15 नवे मर कंपनीच्या माध्यमांतल्यान आमकां ह्यो बायक एम्ब्युलन्सीस गावल्या. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की पयलीं आमी जेन्ना सुरू केल्ले तेन्ना आमी 20 एम्ब्युलन्सीस सुरू केल्ल्यो आनी बरेपैकी ते चलता. लोकांचें जीवन वाचोवपाचो हे उद्देश घेवन फुडें सरल्या आनी आयज एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन घेवन आमी पावलां घेत आसा. आनी मर्कान जे आमकां तेंको दिल्लो आसा आमी खरेंच तेंचे आभार व्यक्त करता कारण हे प्रत्येक एम्ब्युलन्स हेजो वापर लोकांचें जीवन वाचोवपाक आमी करता. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.